Kharda MLA Vijay Sardesai has accused RVNL of carrying out work without required permission and causing inconvenience to the local resident. Sardesai said the issue has been ongoing and that people have been protesting against what he termed RVNL's high-handedness. He said the delegation met the collector and raised the matter in detail. According to Sardesai, the collector has assured that the dumped rubble will be removed by August 15. Sardesai warned that if rubble is not cleared by the deadline, they will remove it themselves to end the inconvenience faced by residents. एक क्लियर कट सांगला की RVNLची दादागिरी आज मेरेन जी चलताली म्हणल्यार रस्ते आडावन लोकांचे ट्रेडिशनल एक्सेस आडावन तांणी जे हें घालां कितें ते आपले ब्लॅक मेटल जे घालां खडी जी घाल्या ती ताजे अगेन्स्ट इतलो दीस हो आवाज चालू आहा आनी आमी पयर वचून ते क्लियर केल्लें. क्लियर कित्याक केल्लें कित्याक तांचे कडेन कसलेच जमनीचे डॉक्युमेंट नासतना तांणी ते घाल्ले आहा. आज आमी कलेक्टरा कडेन एक सिद्ध केलें की RVNL कडेन कसलीच ओनरशीप थंय ना आनी ताजे खातीर कलेक्टरान ताका डायरेक्शन दिल्लें आहा की 15 ऑगस्टाचे पयलीं हें सगळी खडी ताणें क्लियर करपाची. जर तो करना जाल्यार लोक क्लियर करतले. आमी गोंयचे जनतेक सांगतले की एक फातर व्हरपाक येया म्हणून सगळें आनी एक फातर सगळी जनता जर आयली जाल्यार ती आपशीच क्लियर जाता आनी ना जाल्यार पसून आमी जर ती भेली जाल्यार ती खडी बरे भशेन खंय फोंड पडल्या पळय रस्त्यांक ते घालपाक बी आनी PWDचें जें कितें चालू आहा ते फोंड बीण भरपाक आमकां काम करून ती वापरूंक जातली. सो हें आमी 15 ऑगस्टाक करतले. वी वॉन्ट टू फ्री वेलसांव फ्रॉम RVNL दादागिरी ऑन दीस इंडिपेंडन्स डे. This is our focus and we believe that the district administration is also agreeing with our point of view that they have no documents and they have just come and encroached on their lands. One doctor has had his house burnt. हे सेंड्रा म्हणटा ताच्या घराक ब्लॉक आहा ताची गाडी भायर काडून ताका 3 वर्सां जालीं मेळना. ही सगळी दादागिरी थंय चालू आहा. This has all been documented. Collector is also aware that this is the correct citation of all matters that has been up to now been complained about and action will now be taken and Belgaum will be freed from RVNL Dadagiri by this Independence Day. This is what is going to be minuted in the meeting आणि हें आज आमी डिसिजन जाल्लें. तुम्ही काडटले खडी 15 ऑगस्टाक? तो काडटा म्हण ताणें सांगलां. जर काडना जाल्यार आमी काडटले. आमी पयर काडूंक शकता म्हण आमी दाखोवन दिल्लें आहा. ताजें काडपाक इजी ती दिसा बुलडोजर हाडचो पडलो. एक फक्त तें शॉवल हाडून ट्रकान धरून व्हरची पडटा. पुरो येता ती आनी खूब जाणांक जायी बी ती व्हॅल्यू आहा ती. आमी जाय जाल्यार सरकाराकूय दिवंक शकता आमच्या शेजाऱ्याक धाडूंक शकता. कांय प्रॉब्लेम ना तो. पुणून district collector who hates the administration agrees that they have come and illegally occupied traditional lands, traditional pathways without any documentation, without any ownership. उगीच वचून दादागिरी ताणी केल्ली आहा. हे तिका पसून सिद्ध जाल्लें आहा आनी तिणें ताका डायरेक्ट केलें. जाल्यार तुमी कन्फर्म करात. So you know that on Independence Day the victory will translate into clear action. Okay. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.